येवकार हांव जवाहर. सर्वे आयच्यो हेडलायन्स. फिफा अंडर 17 बायलांचे विश्वचषकाचो किक ऑफ सुवाळो 10 ऑक्टोबराक दनपरास 3:30 बांबोळेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार जातलो आरंभ. ओला उबर ॲप आधारित कॅब एग्रिगेटराचेर कर्नाटकांत बंदी. गोंयांत ही सेवा सुरू करपाची जाल्ली घोशणा. लोकांमदीं दुबाव, पूण माविन म्हणटा कर्नाटकाच्या निर्णयाचो गोंयच्या वेवसायाचेर जावचो ना परिणाम. भाजपाचेच लोक करपाक लागल्यात मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंताच्या धोरणांचेर टिका. निळकंठ हळर्णकरा उपरांत भाजपाचो म्हणयारो सावियो रॉड्रिग्साची मुख्यमंत्र्याचेर टिका. कला अकादमीच्या टेंडरा बगरच्या कंत्राटाचे प्रकरण. गोविंद गावडे विचारता कोण हो स्पोक्स पर्सन. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वास्को मार्केटांतल्या फायर हायड्रंट सिस्टमाची अवतिकाय जाल्या. बऱ्योच कागाळी करून लेगीत संबंधीत अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रश्नाकडेन आडनदर केल्या. मार्केटांत कितें बरें वायट जालें जाल्यार कोणाक जबाबदार धरपाचें हो एक प्रश्नच. वास्को मार्केटांतली फायर हायड्रंट सिस्टम वेगळेच चालीक लायतले अशें वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकारान सांगलें. वास्को ही प्लॅन सिटी म्हणटा आमी, पूण पळोवपाक गेल्यार हांगा जायते जाग्यार हायड्रंट्स ऑफ मार्केटान. आतां मार्केट पळोवपाक गेल्यार मॉडर्न मार्केट आनी हांगा अरावंड 500 वयर शॉपां आहात. आनी ह्या 500 शॉपांक जर सेफ्टी पळोवपाक गेले जाल्यार प्लॅन सिटीन हांगा हायड्रंट्स लायल्ले जे पोर्चुगीज टायमार लायल्ले अशें दिसून येता. आनी ते आयच्या दिसा हायड्रंट्स वर्किंग आहा काय नॉन फंक्शनल आहा कांयच खबर ना. आनी फाल्यां हांगा जर कितें इन्सिडंट जालें, कितें ट्रेजिडी जाली जाल्यार हे हायड्रंट्स काम करतले हे कोणाक खबर ना. आनी हे जर सेफ्टी जर पळोवपाक जाय जाल्यार ती पयलीं हायड्रंट्स वर्किंग आहा जाल्यार ते पळोवपाक जाय. ती खूब इम्पॉर्टंट आसा. आमच्या कडेन आसा सुरेश नायक जे हांगासले लोकल NGO आहा नीज गोंयकारा फोर्स, तेंच्या कडेन जाणून घेवया की तांकां कितें खबर आहे हायड्रंट्सा बद्दल आनी ते कितें तेंचो विचार आहे हायड्रंट्सा बद्दल. सांगचें म्हणल्यार ही हायड्रंट्स ऑलरेडी इन्स्टॉल्ड आहा इनसायड अ मार्केट ओनली. आतां आमकां एटलीस्ट 8 पूण मेळ्ळी. ओके, देर आर सो मेनी हायड्रंट्स वीच हॅज बीन हिडन. कळ्ळें तुका, भायल्यानू आहा भितर आहा. ओके, बट आतां शॉपकिपराक विचारल्यार ते म्हणटा उदीक येता, बट केन्ना येता तें खबर ना. वाल पळय कशें आहा तें. ओके, बट देर इज नो वाल. दिस पीपल डोंट नो हाव वेर द की इज. सो अशें आहा हांगा. बट आय डोंट नो हाव मेनी हायड्रंट्स आर फंक्शनींग एंड हाव मेनी नॉट फंक्शनींग. एज पर द फायर डिपार्टमेंट म्हाका 3 फंक्शन जाता म्हणून सांगलें तेणी. एंड दॅट इज ऑल्सो PWD. तो कोण येता आनी तो चालू करता. ओके, बट हांव कितें म्हणटा, ही हायड्रंट्स आहा ती पयलीं कितें आसली कनेक्टेड टू द वेल. आमची बांय आहा म्युन्सिपालिटीन, ते बांय एक स्टोरेज केल्ली हेंकां कनेक्शन. वेनेवर आमकां फायर फायटिंगाक उदीक जाय जाल्यार बांयची उदीक कनेक्टेड पायपलायन आहा सगळे. ओके, बट म्युन्सिपालिटी कडेन प्लॅन अजून ना. सो खंय पायपलायन घातलेली आहा कितें तेंचे कडेन प्लॅन ना. इवन फायर डिपार्टमेंटाक खबर ना, कोणाक खबर ना. सो आमी मागता MLAन भितर पडोन, चेअरमॅनान भितर पडोन, कलेक्टरान, एवरीबडी शूड come together, sit and find out how the lines have been connected to the well. All over Vasco hydrants are only for this modern market. तुम्ही काय पैसे नोटीस केला कितें? From the church and till Maharaja Hotel. Okay, old post office. Thinga ha, the vegetable market up. I can say illegal it is because not designed. Because when before amche tanks आले पळय, acid tank, the whole market has been designed and the hydrants are thinga. But फायर डिपार्टमेंटाक खबर ना. आनी फायर डिपार्टमेंट जाल्यार सांगता म्युन्सिपालिटी. दे हँड ओवर टू म्युन्सिपालिटी. द म्युन्सिपालिटी डोंट नो. हे मेंटेनन्स म्युन्सिपालिटी करता. देर नो मेंटेनन्स. आतां येयल्यार कोण गुड्डो मारून दवरलो तेका. सो दीस इज थिंग. हायड्रंट्स इज इम्पॉर्टंट बिकॉज देर इज अ वॉटर सोर्स. वेनेवर देर इज अ फायर इन द occurs, okay, we can use this water for fire fighting immediately. We cannot depend on the fire tenders. Fire trucks आहा पळय, जुवारीचे जावं, नेवीचे जावं, गोवा शिपेडाचो जावं, MPDचो. ओके, ते कितें म्हणटा ते येतले, ते येता तितले म्हणून हें काबार घट्टन जातलें मार्केट. खूप गरजेची गोष्ट आसा, तातूंत डावटूच ना. आनी आमच्या वास्कोच्या मार्केटान तरी जाल्यार खूब चड गरज आसा, कित्याक इतलें कंजेस्टेड आसा. फाल्यां सय कदाचित खंय कितें वायट घडणूक गजली जाल्यार मागीर आमकां धांवपाक खूब त्रास जातलो. त्या परस ते फायर हायड्रंट जे भितर आसा मार्केटान ते एक्टिवेट करप हे खूब गरजेचें आसा. हांव फाटीं हाजे कडेन मेंडिसा कडेन उलयल्लो. आज हांव परतो ताका म्हणजे हाका सांगून आपयला. सो ताजेर आमी रोखडेंच इमिडिएटली खंय तरी म्हणजे एटलिस्ट ते आसा ते स्टार्ट करून बाकीचे थोडे कडेन खंय आमी घालूंक शकता ते करून इमिडिएटली स्टार्ट करपाक पळयता. गोवा हिरू महाले वास्कोच्यान.
केप्यां आंबेलीकारांनी गांवांत कोयराचो विलो लावपी शेडीक विरोध केला. MRF ही शेड बांदून दिवपाची आसा. आदले पंचायतीन शेडीचो प्रस्ताव मानून घेतिल्लो, पूण थळावी पंचायत लोकां बरोबर रावल्या. कोयराचो प्रस्न गोंयभर आसा. कांय कडेन तो किचकिटीचो जावन रावला. केपें म्हालांतल्या आंबेली गांवांत MRFान शेड घालपाचो प्रस्ताव दवरला, पूण आदींच हांगा एक शेड आसा आनी ती भरून वत्ता. तिजोच थळाव्यांक त्रास जाता. दुसरी आनी कित्याक? तांचो प्रस्न. जाल्ली एक MRF म्हणलो करपाक ते लोकांक ऑब्जेक्शन हाडा ते कोण हाटायना पूण ते आम कोण ओके एक बरें जाता ते आम कोतली कित्याक नाका म्हणटा ते तेजो वास येता म्हणटा आनी आमगे सगळीं शॉपां बिपां आहाय तेंचे म्हणटा धूल बसतलो आनी कोण गिरायक येना त्या प्रमाण ते हांगा नाका म्हणटा आमी तेंगेले मानून गेला आनी आमी ते काडनाय आतां. आज कितें आसा फाटल्यान कितें दीस पडटा आमगेले गार्बेज आसा ती आमी तेमकां दिला मांडे लागून तांकां दिला आमी ती काटली. हे लोक सगळे गेले वॉर्ड फायले एकदां केले वॉर्ड आमगेले इन्स्पेक्शन हाडलें MRF आमकां MRF कोटे कांय प्रॉब्लेम ना प्रॉब्लेम आहा सायटीचेर तुम्हारी हुई कराय पूण इनको नाकाय लोकांनी कॉन्फिडन्स दिला आसतना आमी कांय करपा जायना. प्रॉब्लेम म्हाका न्हू ना सरपंचाक न्हू पूण सगळे लोकांक ओके पूण हिंगा नाका तुमी लोकां नाका ना हिंगा ना पब्लीक प्लेसीचेर नाका हुंय आयसोलेटेड प्लेसीचेर आनी हो प्रोजेक्ट न्ही तेमगेलो पास जालो लास्ट बॉडी मिटींग लास्ट बॉडी तेम जाला. आतां आमी न्यू जॉईन जाले हार्डली 2 म्हयने जाले आमकां एक जाल्यार सो आमकां आज कळोन येयला ऑलरेडी फायल पास जाली हा टेंडर सगळे करपा उरला ऑलरेडी पास जाला सो आतां कांय करपा जायना आमी म्हणटा हिंग नाका आनी हुंय कर आयसोलेटेड प्लेसीचेर कर आमगेले सायटीचेर नाका. थळावो सरत पेस सांगता, हांगा कांय पसरे आसात. लागींच शेड जाली जाल्यार वेवसायाचेर ताजो परिणाम जातलो. जर MRF शेड बांदून दिता आसत आनी पंचायत परवानगी दिता आसत जाल्यार आपूण ते खातीर दोंगरावयली आपली सुवात दिवपाक तयार आसा. थळावो सरत पेसान पर्याय दिला. हिंग करपा नाका म्हणजे ऑब्जेक्शन कितें म्हणजे हॉल आहा हिंगा सगळे लोक येवन हॉला वास हिंग वास येता म्हूण सगळी गार्बेज चड कितें उडयली ती फोटो काडा तुवें गार्बेजीचो सो ती सगळी गार्बेज उडयली थिंगा आनी हे सगळे लोकांक हिंग वाट ना ती वाट बंद करता ती गार्बेज हें घाल तुका देखून आमकां हिंग ओन्ली कमर्शियल जाय आमकां कितें शॉप्स गायले कितें गायल्या कोणता येता म्हणजे गार्बेज न्हू गार्बेज वन ती हुई आनी हुई घालाय दोगराड ओके ना जागो आसा पंचायत थिंगा जाय जाल्यार जागा आहा दोगराड हय तूं दिवपा रेडी आसा दिवपा रेडी आहा हिंग कितें आतां ती 15 meters away फ्रॉम द हायवे एशकोन घालूंक जायना. ओके पूण तेणी प्रपोजल दिलें जाल्यार तूं जागो दितलो तेंकां हय तेणी प्रपोजल दिलो. गोवा 365 खातीर केपेच्यान रमेश नायक रावत. घर घुंवलें काय घराचे वाशे घुंवतात अशी म्हण आसा. गोंयच्या राजकारणात आदी वाशे घुंवपाक लागल्यात. घर हालपाची ही सुरूच तर न्हय. हालीं भाजपाचेच लोक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या धोरणांचेर टिका करपाक लागल्यात. कला अकादमीच्या टेंडरा बगरच्या कंत्राटाक घेवन तेणें मुख्यमंत्र्याकच दोशी थारायला. जाल्यार मंत्री गोविंद गावडे विचारता कोण हो स्पोक्स पर्सन. भाजपाचो मणियारो सावियो रॉड्रिगीस म्हणटा टेंडरा विणे कला अकादमीचे दुरुस्तीचे काम थेट कंत्राटदारांक दिवपाचो निर्णय सरकाराचो आशिल्लो अशें कला मंत्री गोविंद गावडेन सांगले. विरोधकांनी टिकेचो फारपेट केल्या उपरांत विजिलन्सान कथीत भ्रष्टाचाराचे चौकशे खातीर समिती काडपाक सांगली. टेंडरा विणे कंत्राटां दिवपाचो ट्रेंड सुरू केलो जाल्यार आमची पार्टी करप्शनाच्या विरोधात वावुरता हे खंयच्या तोंडान सांगपाचे. सावियोन मुख्यमंत्र्याकच प्रश्न केला. पळयात. We have a minister in Goa that has allotted work worth rupees 50 crore to a company without a tendering process. When he was questioned by the media, he states that Shah Jahan in his time did not require a tendering process to build the Taj Mahal. He also told the media that it was a collective government decision to opt not for the tendering process but to go in for a nomination process of the company who's got the renovation work of the Kala Academy. The Directorate of Vigilance
has asked the state government to constitute a 3-member committee to investigate the allegations over the Kala Academy renovation. My question to the Chief Minister of Goa, in all earnestness and in all humility, is today, if we set the trend of a work without a tendering process, how are we a party that is fighting against corruption? कला अकादमीचे कंत्राट टेंडरा विणे दिल्ल्यान भाजपाच्या म्हणयाऱ्यान सरकाराचेरच टिका केल्या। हे मीडिया विजय सरदेसायाचे नदरेक हाडून दियत ताजेर प्रतिक्रिया विचारली। भाजपाचो म्हणयारो चुकीचे उलयला आसत जाल्यार मुख्यमंत्र्यान ताजेर कारवाय करून दाखोवची, विजयान आव्हान दिला। असेंब्लीन शहाजहानाचें नांव घेवन एक येदे व्हडले फ्रॉड गोंयचे एक्सचेकराचे आनी एक इल्लिगल आनी करप्ट प्रॅक्टीस जस्टिफाय करपाक मंत्र्यान सांगलें की बाय नॉमिनेशन टेंडर दिवपाक जाता म्हणून, कित्याक शहाजहानान ते ताजमहालाचो टेंडर काडूंक नाशिल्लो। हे शहाजहान ताजमहाल ह्यो सगळ्यो काणयो सांगून आतां घडचा अहेर मेळिल्लो आहा। BJPचोच स्पोक्समॅन सांगता की हें कितें केलां तें चूक म्हणून, आनी ताजे फुडें विजिलन्स इन्क्वायरी, विजिलन्स पॅनलान टॅक्निकल एक्सपर्ट्साची इन्क्वायरी करची, हें काडिल्लें आहा। हाजेर म्हाका अशें दिसता की हाजो सोक्षमोक्ष बेगीन लागपाक जाय, बेगींतल्या बेगीन हाजेर सोक्षमोक्ष लावंक जाय आनी ताजेर मंत्र्याचेर एक्शन जावंक जाय। इधर एक्शन जायना जाल्यार नेक्स्ट म्हणटा तें जें किरीट सोमय्यान आनी देवेंद्र फडणवीसान भुजबळाचे केसीन केल्लें, महाराष्ट्र सदनाचे केसीन केल्लें, तें कोणाक तरी करचें पडटलें। हांवें इशू एसेंब्लीन रेज केल्लो आनी इशू एसेंब्लीन रेज करतना मिनिस्टराक उत्तर नाशिल्लें। मिनिस्टरान डिफेन्स घेतली शहाजहानाची आनी ताजमहालाची, काणयो सांगल्यो, ह्यो काणयो आज खपना, हे BJPच्याच स्पोक्समॅनान दाखोवन दिल्या। म्हजो चॅलेंज आहा प्रमोद सावंताक, BJPच्या स्पोक्समॅनाचेर एक्शन घेवन दाखय। आणि आता ऐका जाचेर आरोपांचो शिवर चल्ला तो कला अकादमीचो अध्यक्ष आशिल्लो कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेची जाप। ताणें सगळे सरळ PWDचेर धुकल्ले। टेंडराची गरज ना अशें आपणे केन्ना स्टेटमेंट केल्ले? कोण हो सावियो अशें ताणें उरफाटे मिडियाकच विचारले। ऐकात गोविंदाक। माझा कधीच स्टेटमेंट नव्हता, माझा कधीच स्टेटमेंट नव्हता। कधी केला होता मी स्टेटमेंट? टेंडरची गरज नाही म्हणून कधी केला होता? आम्ही कॅबिनेट डिसिजन असं आहे की ऑन टेंडर or nomination basis, PWD has to take the decision. What is the best? We already conveyed this message to the PWD. PWD has taken this call. You asked to the PWD. सर, विरोधक म्हणतात की भाजपच्या प्रवक्त्याने असं स्टेटमेंट करून मंत्र्यांना आणि भाजपला घरचा अहेर दिलेला आहे म्हणून। कोण प्रवक्ता? ज्यांनी कालच्या सावी ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन होता ते म्हाका खबर ना। तूं ते कोण आसा पळय त्यांनी कोणाचेर हें केलें ताका विचारा तुमी वॉट इज एक्झॅक्टली द स्टेटमेंट। आय कॅनॉट आन्सर ऑन दॅट। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। उबर, ओला सारकिल्ले ॲप आधारीत कॅब एग्रिगेटरांचेर बंदी घालपाचो कर्नाटकान निर्णय घेतलो। त्या उपरांत गोंयांतय ते विशींचो दुबाव तयार जालो। ह्या म्हयन्यांत उबर आनी ओला सेवा सुरू जातली अशें सरकारान हालींच जाहीर केल्लें। कर्नाटकाच्या निर्णयाचो गोंयच्या वेवसायाचेर परिणाम जावचो ना अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलां। ओला आणि उबर गोंयांत हाडपा विशींचो निर्णय वेगळेच घेतले, पूण सध्या तरी दाबोळे येवपी प्रवाशांक फुडल्या सप्तका सावन सुरू जावपी गोवा मायल्स सेवेचो लाव मेळटलो। कर्नाटकान जे तुम्ही म्हाका सांगता ओला उबर बॅन केला ते तांचे विशय, आमचो विशय न्हू। म्हाका फकत दाबोलीम म्हणजे सारकें ऑर्डरीन घालपा जाय। म्हाका दाबोलीन सुद्दां ॲप बेस्ड टॅक्सी हांव हेच फुडल्या विकाक स्टार्ट करतलो, एकूच कारणाक लागून फाल्यां तरी थिंगा ॲप बेस्ड टॅक्सी ना। ऑलरेडी हायकोर्टान एक डिसिजनाचेर सांगलां, आतां बोलतेच मनीस थिंगा घुसपा करता। अरे हांव म्हणटा इतले सुंदर आमचे गोवा मायल्स ॲप आशिल्ले आमी कांय तें कॅन्सील करूं ना। 25 years तेंचे कडेन एग्रीमेंट सायन केल्लो आसा। टुरिजम डिपार्टमेंट म्हाजे डिपार्टमेंट सुद्दां न्हू, तांकां भायर कांय उडोवपा जायना। सो ते आसल्या तांकांच आमी हाडया थिंगा। बाकीचे ओला उबर हाडपाचे दॅट डिसिजन कॅन वेट। हांव फुडारात ते डिसिजन घेता। लोकांक जाय एक ॲप बेस्ड टॅक्सी। गुदिनो म्हणटा गोवा मायल्स फुडल्या सप्तकांत दाबोळी विमानतळार वावुरपाक लागतली। विमानतळ टॅक्सीवाल्यांक ॲपांत वांटेकार जायात अशें सांगलां।
पूण एपांत वांटेकार जावपाच्या तांच्या निर्णयाचो गोवा मायल्सान विमानतळार कावंटर सुरू करपाचेर कसलोच परिणाम जावचो ना. गोवा मायल्स आनी प्रीपेड टॅक्सी हांचे मदल्या एकाची निवड करपाचो पर्याय प्रवाशांक दितले खंय. एअरपोर्टार टॅक्सी आहा तांकांय हांव एकूच सांगपाक सोदतां, तुमी तरी ॲप हाडपाक सोदना, फाल्यां हायकोर्टाची ऑर्डर आहा जशें मिटर बसय म्हूण आदेश आयिल्लो आमकां हाडचेच पडटलें. नंबर 1. नंबर 2, इन्स्टेड ऑफ दॅट तुमी जॉईन करा ॲप. हांवें तांकां ओपन ऑफर दिला, आतां तुज्या माध्यमांतसून हांव सांगतां, ओपन ऑफर दिला, तुमी गोवा मायल्स ॲप जॉईन करा. दोन्ही सायड बाय सायड कावंटर आसतले. तुमकां दिसता प्रिपेड चड बिझनेस जातले, कोण येता प्रिपेड मागता प्रिपेड वचून दी. ते उपरांत तो सांगता आपल्या ॲप चाहिए, हम फोन पे आया था. तुमीच वचा न्ही, तुमचेच लोक धाडा. सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिनर्जी. पूण ते राजी जावं जायनाका. हांव म्हाजें डिसिजन आय एम गोईंग हेड नेक्स्ट वीक, कित्याक हांव कमिटमेंट कोर्टान म्हाजे जे लिगल ऑफिसर आहा AG आहा तेणी ऑलरेडी कोर्टान सांगला आमी स्टार्ट करता. आतां कर्नाटकान बॅन केला, कित्याक लागून केला, आमचे गोंयकारांक बरें पडपाना. दोन एजन्सीन हेजेर कॉल घेवपा जाय. एक आमच्या सरकारान हेजेर परत रिलूक करपा जाय आनी दुसरें म्हणटा ते GMR, एज आय सेड अर्लियर, इट इज अ प्रायवेट एअरपोर्ट. आमी कशें तांकां सांगपाक शकता तुमी ओला घेया वो घेयनाका. दे वॉन्ट टू गिव मल्टिपल चॉयस. तेंचेय निर्णय सारको आसा. पूण आतां कर्नाटका तशें जाला म्हूण दे वील टेक अ कॉल. वी वील नॉट इंटरफियर इन दॅट. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फिफा अंडर 17 बायलांच्या विश्वचषकाचो किक ऑफ सुवाळो 10 ऑक्टोबराक दनपारां 3:30 बांबोळेच्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार जातलो. केंद्रीय खेळ मंत्री अनुराग ठाकूर आनी नामनेचो फुटबॉल खेळगडो सुनील छेत्री हांकां खास आमंत्रीत केल्यात. पळयात. उपांत्य फेरये सयत राज्यांत 32 मॅची मदले 16 मॅची खेळपाचे आसात. स्पर्धेक फकत 3 दीस उरल्यात. केंद्रीय खेळा मंत्री अनुराग ठाकूर आनी भारतीय पुरुष फुटबॉल कॅप्टन सुनील छेत्री हांकां 10 तारखेक जावपी किक ऑफ सुवाळ्या खातीर आपयल्यात. राज्य खेळा मंत्री गोविंद गावडेन पत्रकार परिशदेंत सांगलें. पयले सुवातेर किक ऑफ सेरेमनी 10 तारखेक बरोबर 3:30 वरांचेर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांच्या हस्तुकी ह्या सोहळ्याचें उद्घाटन जातलें. ह्या प्रमुख आकर्षण अशा कार्यक्रमाक आमच्या बरोबर उपस्थित आसतले आमचे देशाचे युनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रीमान अनुरागजी ठाकूर, त्याच प्रमाणे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान कल्याणजी चौबे, त्याच प्रमाणे आमचे गोयचे चीफ सेक्रेटरी श्री पुनीत गोयलजी, बाकीचे सगळे आमचे मंत्री, गोयचे आमदार, ब्युरोक्रेसी आणि वेगळे वेगळे फुटबॉल मळाचेर वावरणारे सगळे जे क्लब्स जे आसात आणि जेंका इन्व्हिटेशन केल्ले आसात. खरें म्हळ्यार हो जो एकंदरीत प्रोग्राम जो आसा तो सगळ्यांक ओपन आसा. जितली कॅपेसिटी मावतली तितले सगळ्यांक आमी एंट्री जितले पावोवपाचे आमी प्रयत्न केल्लो आसा. उद्देश इतलोच आसा की गोंयान आमची चली भुरगे जी आसा तांच्यांनी फुटबॉल खेळाचेर मळार मुखार येवचे. व्हड गर्दी जावपाची अपेक्षा आशिल्ल्यान मॅची खातीर तिकेटी आनी पास उपलब्ध करतले अशें गोविंदान सांगलें. स्टेडियमा लागसार तशेंच कुजिरा खेळा संकुल आनी हेर कांय सुवातांनी बूथ आनी तिकीट कावंटर तयार केल्यात. तेच बरोबर ऑनलायन बुकिंगाची तरतूद केल्या. मजगतीं कांय विद्यार्थ्यांक आनी फुटबॉल मोगींक सर्तीची एक तरी मॅच पळोवपा खातीर फुकट पास मेळटले अशेंय ताणें सांगलें. ह्या संदर्भात ज्यो 11 ते 30 ऑक्टोबर पर्यंत ज्यो मॅची ज्यो जातल्यो ताका लागणारे पासीस आणि खास करून गोंय सरकारान पयले पावट असो फुडाकार घेतिल्लो आसा की आमची माणकुली भुरग्यांक टार्गेट करपा खातीर प्रत्येक जे आमचे डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन आसा, एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसा, त्याच प्रमाणे गोवा युनिव्हर्सिटी आसा, क्राफ्ट्समॅन ट्रेनिंग आसा, अशा सगळ्यांक आमी प्रिन्सिपल आणि हेडमास्टरांच्या विनंतीनुसार त्यांचो रिक्वायरमेंट जर कितलो जर आसा जाल्यार तांकां आमी रिस्ट बँड प्रोवायड करपाचे ऑलरेडी फिफान डिसायड केल्ले आसात विथ द रेकमेंड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गोवा गव्हर्नमेंट. त्याच प्रमाणे ऑल क्लब्स जे आसात त्या क्लब्सां खातीरूच आमी तिकेट्स किंवा पासीस आमी अवेलेबल करून दितले. तिकेट्सचो बूथ जो आसा तो बूथ
ऑलरेडी आम्ही PGN जो स्टेडियम जो आसा थंय ऑलरेडी लायिल्लो आसा. ताका आनी सोयीस्कर काम करपा खातीर आमचे रवींद्र भवन मडगांव आसा थंय आमी कावंटर घालतले, कारण बरेचशे टू एंड फ्रो स्टेडियमाचेर न जावचो आनी डिस्टर्बन्स न जावचो म्हणून आमी रवींद्र भवन किंवा आमचे SCG जो कुजेरा कॉम्प्लेक्स जो आसा थंय टिकेटींग बूथ आमी लायिल्लो आसात. थंय ऑनलायन वचून तुमी टिकेट्स घेवपाक शकता अशेंय गोंयकारांक म्हणजे सगळ्यांक आव्हान जावन आसा. गोविंद गावडेन शुक्राराक राज्याचो आदलो खेळा मंत्री फ्रांसिस्को मार्टे क्रूज हांच्या घरा भेट दिली. विक्रमी 6 म्हयन्याच्या काळात बांदून 1989 वर्सा सुरू जाल्ल्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाक उबो करपाची जापसालदारकी घेवपी मंत्री मार्टे क्रूज आशिल्लो. तेन्ना सावन ह्या स्टेडियमात वेगवेगळ्यो राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल आनी क्रिकेट मॅची घडोवन हाडल्यात. पळयात. आज एक कर्टसी विजीट आदरणीय आमचे आदले स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाणीन पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचो एक मुख्य एक आर्किटेक्ट जावन आशिल्लो आनी रिकॉर्ड ब्रेक ऑफ टायमा भितर एक पूर्ण करपाची कापस्ताद ज्या मनशान दाखयलेली आशिल्ली. आनी म्हणूनच आज फिफा सारकेले वर्ल्ड कप आज त्या स्टेडियमाचेर आमी आज खेळयतात. आज म्हाका दिसलें ज्या देवाचेर फिफाचो स्टेडियम आज परिपूर्णपणे सज्ज जाल्लो आसा. म्हाका दिसलें तांचे सगळ्यांचे आशिर्वाद घेवचे आनी हो टुर्नामेंट जो आसा तो वेवस्थीत रित्या यशस्वी जावचो त्या दृश्टिकोनांतल्यान एक कर्टसी विजीट घेवपा खातीर आनी ताजो आशिर्वाद घेवपा खातीर हांव आज हांगसर आयिल्लो आसा. गोवा 365 खातीर पणजे आनी फातोड्डेच्यान श्याम च्यारी आनी संदीप तुयेकार. फुडल्या सप्तकात राज्यात फिफाची अंडर-17 बायलांची विश्वचषक सर्त जाता. सर्तीक लोकांबरोबर जोगलां आनी गडगडे हजेरी लायतलो हवामान खात्याचो अदमास. 11 तारखेमेरेन येलो अलर्टात वाड केल्ल्यान ऑक्टोबर पुराय म्हयनो पावसाळो उरता काय कितें असो दुबाव मारपाक लागला. राज्यात आयतारा कुपा दाटून कांय वाठारांनी जोगला सयत घोग्यांनी पावस पडटलो. हवामान खात्यान सादुरतायेचो सल्लो दिला. मदीं कुपा जाल्यार मदींच दनपारां वत अशें हवामान फाल्यां अणभवपाक मेळटलें. तापमान 30 डिग्रीच्या लागसार उरतलें. चडावत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उणें तापमान 23 डिग्री जावन हवामान थंड उरतलें. बोट धन्यांक दर्यांत वचपाची मेकळीक दिल्या. 11 तारखेमेरेन राज्यात येल्लो अलर्ट. आयतारा राज्यात गडगड. आयतारा चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 23 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 ज्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.